नमस्कार, डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आसा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन। आमचे बरोबर आसा भारतीय जनता पक्षाचे हांगासरले कॅन्डिडेट जयेश साळगांवकर। तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार। तुम्ही गेले खेपे एक वेगळे सिंबल घेवन लोकां मेरेन गेल्ले, ह्या फावटी तुम्ही कमळ घेवन वता। लोकांचे रिएक्शन कितें आसा? रिएक्शन खूब बरें आसा आनी लोकांक तेन्नाय दिसतालें की आय एम डेस्टायन टू बी इन दीस पार्टी। लोक म्हणटाले की तुजो स्वभाव जयेश प्लस ज्या तरेन तुवें ऑपोजिशनाक वागयल्या म्हणजे तांकां वेलकम करून जो मनीस म्हणजे एक टेन्शनान कसो ऑफिसान भितर सरतालो तो हासत आपलें काम जालां म्हणून भायर सरतालो। तांकां दिसतालें की आमकां असो एक उमेदवार जाय। बेजिकली साळगांव मतदारसंघ इज BJP कॉन्स्टिट्युएन्सी। लास्ट टायम ती आमी BJP कडल्यान काडून घेतलेली। आतां लोकांक दिसतालें की इट हॅज टू गो बॅक टू द BJP आनी दे वॉन्टेड अ गूड कॅन्डिडेट आनी दे सॉ दॅट इन मी। म्हणून म्हाकाय अशें दिसलें की BJP बरोबर मुख्य प्रभावा बरोबर रावप आनी लोकांचे प्रश्न सोडवप म्हणून। फायनली हे सगळे पॉयंट्स डावन हे सगळे मेल्ट्स डावन टू वॉट की लोकांक सर्वीस दिवची, लोकां पर्यंत जी गुड्स आसा ते लोकां पर्यंत पावोवचे। आमी तेंचे कडल्यान टॅक्स कलेक्ट करता आनी तेंचे कडेन जर ती मूळ सुविधा जर पावना जाल्यार वॉट इज द पॉयंट? प्रिंसिपल्स एवरीथींग सगळें बरें आसा पण फायनली पीपल ऑल द गुड शूड रीच टू द पीपल, शूड रीच द लास्ट हावस। आनी म्हाजें एम्फसिस तशें आसलेलें आय स्पीक ओन्ली अबाउट डेवलपमेंट, आय स्पीक अबाउट ह्युमन डेवलपमेंट, आय स्पीक अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर। आनी हे जर सगळें करतलो जाल्यार BJP बरोबर रावपाची गरज आसलेली आनी लोकांचो तसो डिमांड आसलो। लोक म्हाका सांगताले तुवें कामां केल्या जयेश, आमकां तूं आनीक 5 वर्सां जाय। एक्रॉस द कास्ट एक्रॉस द रिलीजन पीपल आर कमींग एंड टेलिंग मी दीस। म्हाका म्हाजे इनबॉक्स मेसेज फिल्ड अप विथ दीस कायंड ऑफ मेसेजीस वी नीड यू फॉर 5 more years। आनीक तसो म्हाजो स्वभाव जर पळयशात तूं जाल्यार आय जेल वेल विथ द पार्टी। मनोहर पर्रीकारान तेन्ना सांगलेलें की जयेश तूं कोणाकूच दुखो नाका, वेदर यू कंटेस्ट ऑन गोवा फॉरवर्ड टिकेट इन फ्युचर, बट दॅट टायम वी वर इन अलायन्स। गोवा फॉरवर्डार कंटेस्ट करता जावं BJP कंटेस्ट करूं शकता तूं, हे वी वील थिंक अबाउट दीस लेटर। पण कोणाकूच आमच्या कार्यकर्त्याक दुखो नाका, तेंचे कडेन एक सॉफ्ट कॉर्नर तुजो उरो न्ही आनी जाता तेंची कामां कर। So that is what I have been trying to do and that is what has landed me up in BJP today. People have accepted it. पीपल हॅव एक्सेप्टेड, पण लोकांक खुबशे क्वेश्चन आसा अरे तुका गोवा फॉरवर्डाची तिकेट मेळनाशिल्ली काय म्हणून। सो ती मेळटाली तरी तुमी समज जर BJPक जॉईन जाले जाल्यार कित्या खातीर? गोवा फॉरवर्डाक तसो हांगासर ट्रॅक्शन नासलेलो आनीक जर तुमचोच सर्वे डिपिक्टेड अर्लियर दॅट जयेश साळगांवकर इज इन अनसेफ झोन म्हणून। सर जयेश साळगांवकर एज अ पर्सन, जेन्ना तुमी म्हटलें डॉक्टर मनोजान म्हटलें, बाकीचे जे तुमचे पॅनलिस्ट आसले तेंच्यांनी म्हटलें जयेश साळगांवकर एज अ इंडिविज्युअल इज स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट बट जयेश साळगांवकर ऑन अ गोवा फॉरवर्ड टिकेट इज अनसेफ। सर आय टू टेक अ कॉल आनीक इवन तेन्ना म्हटलेलें की जयेश साळगांवकर ऑन अ काँग्रेस टिकेट कॅन ऑल्सो बी अ गुड हे। पण काँग्रेसी कडेन आय डोंट सी काँग्रेस फॉर्मिंग अ नेक्स्ट गव्हर्मेंट आनी आय डोंट सी काँग्रेस सिरियस अबाउट इवन फॉर्मिंग अ नेक्स्ट गव्हर्मेंट आनी आय डोंट सी काँग्रेस हांगासर जे ज्या तरेन आजून पर्यंत चल्ला लास्ट मिनीट दे आर डिक्लेरिंग द कॅन्डिडेट्स कितें करीत जे आसा पळय तेंचे आसले पळय तांकां सायडीक काडल्या, नवो कॅन्डिडेट भितर घेतलो। सर यू कॅनॉट, आय हॅव बीन वर्किंग विथ काँग्रेस फॉर मेनी इयर्स and I was district vice president and it is an unpredictable party. Last moment anybody can take any decision. Sir, I wanted a concrete decision which I got from BJP, a concrete assurance. Maka te BJP कडल्यान on phone I got a confirmation from Devendra Fadnavis ji that your ticket is fixed. If you are willing to come with us, तुजी ticket sure आसा, come with us आणि आमी सगळी तुजी कितें तुज्या मनांची कितें इच्छा आसा जी कामां करपाक जाय ही कामां आमी करया म्हणून। सो दॅट इज वाय आय एम हियर टुडे एज अ कॅन्डिडेट ऑफ BJP आनी हांव सिन्सियरली हांव सांगता तुका दॅट आय वॉन्ट टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ सालिगांव। खंयच्याय पार्टीचो जो बॅकबोन आसता न्ही ते ताजे ग्रासरूट लेवला वयले जे वर्कर्स असतात ते आसता। सो वयल्यान आशिर्वाद मेळोच म्हणून जायना न्ही। सो तुमचे जेन्ना BJPन आयले तुमी तांचे एक्सेप्टन्स कशें आशिल्लें? पयलीं असो एक परसेप्शन क्रिएट करपाचो प्रयत्न जालो की एंटायर BJP इज अगेन्स्ट दीस मूव घेवप आमकां म्हणून आनीक लोकांक तशें दिसलें म्हणजे खंयचेर एक 7-8 लोक जे एकठांय आयिल्ले ते 7-8 लोकूय एक्सपायरंट्स आसले, 7-8 जाणांकूय टिकेट्स जाय आसलेल्यो। देर आर 3 फ्रॅक्शन्स BJP वीच इज इन दॅट ग्रूप जो म्हणटा पळय आमी स्प्लीट अवे ग्रूप BJPचो आसा म्हणून देर आर 3 फ्रॅक्शन्स स्टील देर आर 3 फ्रॅक्शन्स इन दॅम, दे आर नॉट युनायटेड बट जस्ट टू शो टू द पीपल ऑफ सालिगांव ते बरोबर ते एका प्लॅटफॉर्मार आयले अँड ओवर पिरियड ऑफ टायम इवन टुडे वी सी देर आर कॅन्डिडेट्स अमंग देमसेल्स, देर आर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स वॉन्ट टू कंटेस्ट तेंच्या भितर हें आसा आनी टुडे जस्ट 7 or 8 ऑफ दीस सेपरेटिस्ट ग्रूप केल्लो पळय 7 के 8 जाण ते उरले फक्त अँड दे आर ट्रायंग टू इम्प्रेस अपॉन पीपल बट इट इज नॉट गोईंग वेल नाव। इनिशियली ते लोकांक दिसलें
सो पीपल वर लिटल रिलक्टंट टू कम टू मी. पण आज माझ्याकडे लोक जोडटा. एंटायर बी जे पीचे जे आदले जे त्यांचे म्हणजे ज्यांच्यांनी बी जे पी हांगा रुजयल्या साळगांवान, ते सगळे आयज आमच्या बरोबर आसा. जे केडर आसलो हांगासरलो ते केडर आमच्या बरोबर आसा. जेन्ना आमी मंडळ म्हणटा पळय, बी जे पी स्ट्रेंथ इज तेंचो केडर आनी मंडळ. वेन वी वेंट थ्रू दीस मंडळ तेंचें लिस्ट पळयलें जाल्यार केदार नायकाचो ड्रायव्हर इज सम ऑफिस बॅरर देर. केदार नायकाचो जो क्लर्क आसा इज अ ऑफिस बॅरर देर. कोणाचो भाचो आसा, कोणाचो भावाचो चलो आसा, कोणाची आवय आसा, कोणाची म्हणजे दीस वॉज एमंग जस्ट 3 or 4 फॅमिलीज. आणि हे फॅमिलीज मेळून जर हांव तुमकां सांगता, आय एम व्हेरी मच प्रिटी शुअर की जर तिकेट दिलीप परोळेकाराक जावं रुपेश नायकाक दिली, सिमिलर थिंग वूड हॅव हॅपन. हे सगळ्यांनी पयलीं दीस वॉज प्री डिटरमायंड की आमचे जे समज हांवें म्हाजोच ग्रूप कोटरी केल्ली, म्हाजी कोटरी मंडळ म्हणून जर ताणें थंय दाखयलेलें आनी वेन टायम कम्स जर म्हाका सेपरेट वचपाक जाय, आय वूड हॅव इमिजिएटली डन दीस ऑल्सो. सो वॉट इज हॅपन नाव वूड हॅव हॅपन इवन वेन बी जे पी हॅड टू गीव अ टिकेट टू देअर ओन केडर. पण हे दीस वॉज डिसायडेड अर्लियर. पण जो नॉर्मल कार्यकर्तो आसा, जो बी जे पीचो मनोरंजन कार्यकर्तो आसा, तो आमचे कडेन जुळटा. आयज तुमी पळयता की प्रत्येक विलेजींच्यान आय डोंट नीड पीपल फ्रॉम गिरी टू कम हियर अँड कॅम्पेन फॉर मी इन पिलेनचो कंप्लीट सेट आसा पळय, पिलेना वावुरता. गिरीचे कंप्लीट केडर आसा, गिरी वावुरता. सालिगांवचे सालिगांव वावुरता. आनी फ्रॉम जे आमी पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट करता, घरा वयता, त्या घरांच्यान आपूण शर्ट घालून लोक भायर सरता. वी हॅव टू टेल पीपल डोंट कम विथ अस की आमचो वी हॅव टू फॉलो द प्रोटोकॉल म्हणून. पण पीपल आर जॉयनींग अस, पीपल आर हेल्पींग अस, आनी पीपल आर इंटरॅक्टींग विथ इच अदर. सांगपाक की वी निडेड जयेश फॉर अनदर 5 more years आनी आमी जयेशाक जिखोया म्हणून. तुम्ही गव्हर्मेंटान मिनिस्टरूय आशिल्ले, ताच्या नंतर तुम्ही ऑपोजिशनान बसले. हे दोन्ही एक्सपिरियन्स कशे आशिल्ले? दोन्ही एक्सपिरियन्स आय डोंट फील मच, पण एट टायम्स आय फेल्ट जेन्ना आय वॉज आस्क्ड टू स्टेप डावन. स्पेशली आय वूड लायक टू नेम मिस्टर मायकल लोबो. तेणें सगळ्या फुडल्यान सांगलें की जो लायनमॅन आसा, तो लायनमॅन जयेशाचो फोन घेवचो ना ह्या फुडें म्हणून. जर लायट एक चेंज करपाक जाय, फॉरगेट अबाउट बीग वर्क्स, फॉरगेट अबाउट डुईंग ऑल द रोड वर्क्स. पण जो लायनमॅन आसा, जर लायन चेंज करपाक जाय, लायट गेली जाल्यार जयेशाचो नंबर वूड बी ऑन ब्लॉक लिस्ट म्हणून. इतले त्रास करपाचो प्रयत्न जालो म्हाका. पण एज अ मिनिस्टर आय हॅव परफॉर्मड, बट इन द ऑपोजिशन आय हॅव परफॉर्मड बेटर. कित्याक म्हाका देन आय स्टार्टेड गोईंग एज अ मिनिस्टर आय टू सिट इन द ऑफिस अँड ऑर्डर म्हाका हें जाय, म्हाका तें करूंक जाय. बट वेन आय हॅव टू डू माय वर्क, वेन आय हॅव प्रॉमिस्ड पीपल समथींग, तेन्ना आय हॅव टू फुलफील दोज कमिटमेंट्स. तेन्ना आय हॅज टू गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द क्लर्क आबू जाताले, सर तुमी हांगा कित्याक बसल्या, तुमच्या कोणाकूच धाडून कामां करात. हांवें म्हणलें घरात बसून ऑफिसान बसून कामां जावची ना. आय हॅव टू डू वर्क. अँड टुडे इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, तेंच्या डिपार्टमेंटाचो जर तुमी रिपोर्ट्स पळयशात, PWD म्हणा, इलेक्ट्रिसिटी म्हणा, RDA म्हणा, WRD म्हणा, आय टॉप इन द एंटायर नॉर्थ गोवा. म्हणजे इतली म्हाजी कामां जाल्ली आसा. नियरली 350 वर्क्स. यू कॅनॉट इमॅजिन अशी कामां. आनी आयज लोक म्हणटा की ही कामां 30 वर्सां जावंक ना मरे जयेश, ही कामां 20 वर्सां जावंक ना मरे जयेश. आमची शेतां बुडोवन उरताली कितलीं वर्सांच. आमी स्लूज गेट्स बांदल्यो. देर वॉज नो मनी विथ दॅट डिपार्टमेंट, बट आय मॅनेज टू गो टू द चीफ मिनिस्टर, आय मॅनेज टू स्पीक टू बाबू कावलेकर. विजय सरदेसायन तेन्ना आमकां ते ही अलॉटेड मी वेन ही वॉज अ मिनिस्टर दॅट टायम. तर हे सगळीं आमी कामां तेन्ना करून काडल्या. दीज आर मेजर वर्क्स. हेल्थ सेंटर आमच्या सालिगांवान एक हेल्थ सेंटर आज हांवें हाडलां. देर वॉज नॉट अ डॉक्टर. वी हॅड अ डॉक्टर हू वॉज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा अँड ही वॉज फ्रॉम सालिगांव. बट देर वॉज नो डॉक्टर इन सालिगांव इटसेल्फ. जे साळगांवान जर लोकांक जर एक मेडिकल फेसिलिटी जाय जाल्यार आमकां कांदोली वचचें पडटालें, आमकां पर्वरी वचचें पडटा, आमकां म्हापसा वचचें पडटा. बट टुडे परिस्थिती अशी आसा की देर इज अ हेल्थ सेंटर वेर 3 हेल्थ ऑफिसर्स आर ट्रिटींग पीपल. देर इज फार्मसी वीच इज गिवींग फ्री मेडिकेशन्स. सगळे तुजे हेल्थ चॅकअप सगळे फ्री जाता. तुजे रेग्युलर जे ब्लड प्रेशर म्हणा जावं तुजे डायबिटीज करपा जाय, एवरीथींग इज डन देर नाव. आमकां वी आर एक्सटेंडींग इट अप टू 20 बेडेड कांदोलीम सुद्दां ना. बट आय गॉट अलॉटेड एक तशें आमकां कार्डियक स्पेशलिस्ट आमचे कडेन हें आसा, एम्ब्युलन्स आसा. देर आर मेनी एम्ब्युलन्सीस इन सालिगांव टुडे. तर ह्या सारके प्रोजेक्ट्स बरे व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट्स आमी हांगासर घडोवन हाडल्या सालिगांवान. सर अजून कामां करपाक जाय, ह्या फुडें कामां करपाक जाय. अँड वीथ प्रमोद सावंत सपोर्ट I could do even when I was in the opposition. So I felt, and Pramod Sawant also felt, जयेश येता त्रास काडटा बाबडो, ताका हेल्प करया. आनी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वी डेवलप्ड अ गुड रिलेशन. आनी तो म्हणपाक लागलो की यू हॅव टू जॉयन अस म्हणून. आनी देन आय गेव इट अ थॉट आनी करया म्हणून.
2017चे इलेक्शन्स जेन्ना तुमी जिखिल्ले तेन्ना तुमी म्हणिल्ले की मायकल लोबोन तुमकां हांगासर जिखपाक खूब मदत केली म्हणून. आतां ते सगळे इक्वेशन जे आसा ते कंप्लिटली बदललेले आसा. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचो तुमचेर ह्या फाटीच्या कॅन्डिडेचराचेर कसो इफेक्ट जातलो? इफेक्ट असो कांय केन्ना जायना. कशें आसता न्हू, मायकल लोबन तेन्ना म्हाका हेल्प केलो. ही वर्कड अगेन्स्ट हीज ओन पार्टी. दिलीप परोडेकराच्या अगेन्स्ट काम करून म्हाका हेल्प केलो. पण ह्या फावटी मायकल लोबन ना म्हटल्यार दॅट पोजिशन इज नॉट वेकंट. रिक्त उरोवन आसता ते तेच्या जाग्यार दुसरे लोक येयल्ले आसा हू आर हेल्पींग मी टुडे. लोकल कार्यकर्तो जाका दिसता जयेश जिखपाक जाय तो आयज भायर सरलेलो आसा. म्हाजे जे फ्रेंड्स वेलविशर आसा ते आसाच. BJPचो सिनियर मोस्ट कार्यकर्ते जे आसा ते आयज भायर सरलेले आसा. ते आमकां घोशणा दिता आसतना दिसता. स्पेशली जर कोण आमचे अगेन्स्ट असलेले जावं कोण अगेन्स्ट करता ते मुद्दम हे येता आनी ते पोट तिडकीन. फॉर एग्जाम्पल गिरवड्यान अशें आसा वॉर्ड मेंबर जेणे म्हटलें की आपूण 25 वर्सां BJPचें काम केलां. ते म्हणटा 25 वर्सां खंयसर जो सिनियर मोस्ट कार्यकर्तो जेचे फक्त तेन्ना BJPची 2 मतां पडटाली त्या बुथार तेजे आनी तेजे बायलेचे, तो आयज सांगता आपणी BJP रुजयल्या म्हणून. आनी हो पयलीं डॉक्टर विली बरोबर काम करतालो, हो सांगता काय म्हणून आपूण BJP म्हणून. असले कार्यकर्ते BJPचे जेंच्यांनी BJP हांगासर काम केल्लें आसा, जेंच्यांनी BJP हांगा रुजयल्या, ते सगळे आज आमच्या बरोबर आसा. हे सगळे पयस आसले, हे 5 वर्सां खंय दिसनासले. पण ह्या 5 वर्सांक जुडल्या. नवो जो कार्यकर्तो BJPचो आसा तो सरप्रायज जाता, हो कोण मनीस काय म्हणून. तो म्हणटा आपूण अमको आपण हांगासर BJP स्टार्टींग आमी हाडल्या, आमी काम केलां इतलें म्हणून. तर ह्या सारके लोक जुडटा आमकां. सो इट वील नॉट मेक एनी. म्हाका तो डिफरन्स दिसना. जशें तुमी पळयतात की रेग्युलर म्हाजे इंटरव्यूज जावं हे आसा. बोडगिनी आमी जेन्ना स्टार्ट केली, आय नॉट मेक वन सिंगल कॉल, बिलीव मी. हांव नॉर्मली म्हाजे ब्रॉडकास्टींग लिस्ट आसता. आय मेक कॉल्स एंड आय सेंड मेसेज टू एवरीबडी. दॅट डे आय डि नॉट मेक वन सिंगल कॉल. एंड द नंबर ऑफ पीपल वीच वर देर प्रेजेंट एट बोडगिनी, म्हणजे फूल रस्तो भरलेलो फ्रॉम बोडगिनी अप टू जे सातेरी देवस्थान आसा तितल्या पर्यंत लोक सगळे चलत म्हाज्या बरोबर ते दुसऱ्या देवस्थानां पांय पडपाक गेल्ले. सो दीस इज द कायंड ऑफ सपोर्ट आय एम गेटींग. एंड आय रिक्वेस्ट द पीपल की म्हाका परत असो तुमी म्हाका उखलून धरात. सो आय वील बी एबल टू सर्व. पावर म्हाज्या तकलेन केन्नाच वचोंक ना. जेन्ना हांव जिल्हा परिशदेचो चेअरमॅन आसलो, म्हाका तेन्ना तांबड्या दिवाची गाडी आसताली. पण ती तांबड्या दिवाची गाडी सदींच म्हाज्या ड्रायव्हराच्या दारान आसताली, म्हाज्या दारान केन्ना नासताली. एंड आय वॉज हॅपी वेन दॅट रेड बिकन वॉज टेकन अवे वेन आय वॉज अ मिनिस्टर. कित्याक म्हाजी संवय कशी, हांव जर खंयसर वयता जावं आय क्रॉस, आय स्टॉप द कार एंड आय विश समबडी. अशें जातालें की ड्युरींग वेन आय वॉज अ मिनिस्टर आय टू रश सम प्लेसीस. गाडी फुडसून अशी दिसताली वताना विथ द रेड. आनी लोक म्हणटाले जयेश रावंक ना मरे. पण जेन्ना तो दिवो गेलो पळय तेन्ना आय वॉज द हॅपियस्ट पर्सन की एटलिस्ट आमचे टायमार आमी पावूंक शकतले म्हणून खंयसर. तुम्ही खूबशे प्रोजेक्ट्स हांगा अनावन्स केल्ले, पण ते खूबशे प्रोजेक्ट्स थोडे प्रोजेक्ट्स जाले पण कांय प्रोजेक्ट्स जावपाक शकले ना. हाजे फाटलें कारण कितें? हांवें अनावन्स केल्लेले प्रामुख्यान जो सर्कीट रोड आसलेलो, दॅट वॉज अरावंड 135 crores. सर्कीट रोड, वी आर ऑन द एज ऑफ ट्युरिजम डेस्टिनेशन. आनी जेन्ना ट्युरिजमाक वता तेन्ना लोकांक दिसपाक जाय की वी आर गोईंग टू अ ट्युरिजम डेस्टिनेशन म्हणून. पण तेन्ना मनोहर पर्रीकाराक रिक्वेस्ट करून की वी नीड टू हॅव गूड ब्रॉड वायड रोड्स वीच आर ऑफ हायवे क्वॉलिटी. ट्रान्सपोर्टेशन तितलें आसा आनी तेजेर रहदारी तितली आसा, ट्रॅफिक तितलें आसा. सो वी नीड टू गीव सम गूड क्वॉलिटी रोड्स टू द पीपल ऑफ सालिगांव, स्पेशली टू द टुरिस्ट हू इज एंटरींग टुरिजम डेस्टिनेशन. ताका लागून 135 crores प्रोजेक्ट केलो. वेन आय वॉज आस्क्ड टू स्टेप डावन तेन्ना इमिजिएटली कोरिजंडम काडून तो 135 कोटीचो कॅन्सल केलो. सेकंड प्रोजेक्ट वॉज सबस्टेशन एट सालिगांव. आमकां सबस्टेशनाक आमकां लायटीचे खूब त्रास जाताले आनी हांवें पांडुरंग मडकेकारान मिटींग केली, निलेश काब्राला कडेन मिटींग केली आनी निलेश काब्राल मागीर मिटींग केली. पयलीं पांडुरंग मडकेकारान मिटींग करून 3 प्रोजेक्ट्स हांवें सँक्शन केल्ले. 135 कोटीचो सबस्टेशन थंयसर. म्हणजे आमचें कशें जाता, फ्रॉम कोलवाले टू हियर देर आर अनदर 3-4 सबस्टेशन्स. खंयसर एकी कडेन लायट गेली हाजे मदीं जाल्यार आमची सालगांवां लायट वता. सो वॉट द प्रपोजल वॉज टू गेट डायरेक्ट पावर फ्रॉम कोलवाले अप टू सालिगांव. तर फूल ते आमचे इश्यूज सॉल्व जाताले. तो प्रोजेक्ट वॉज 135 crores. दॅट प्रोजेक्ट वॉज कॅन्सल्ड. म्हणजे टेंडर वॉज कॅन्सल्ड की आतां नवीन टॅक्नॉलॉजी आयल्या, आमी नवीन टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करुया. पण 3 म्हयन्यांनी कसली नवीन टॅक्नॉलॉजी येता म्हाका खबर ना. बट दॅट वॉज कॅन्सल्ड. एंड द थर्ड प्रोजेक्ट वीच इज केप्ट ऑन होल्ड इज ऑफ रुर्बन मिशन. 2019 जेन्ना हांव मिनिस्टर आसतना आय वेंट टू दिल्ली. आय वेंट एंड मॅट द रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर तोमर. आनी तेंचे कडल्यान हांवें तो अवॉर्ड घेतलो की आमकां सालिगांवांक जो रुर्बन मिशन आसता, रुर्बन मिशन इज बेजिकली गेटींग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ अर्बन टू रुरल. म्हणजे UP सारक्या भागांनी जे मायग्रेशन जाता, म्हणजे लोक सर्वीस सोदपाक एम्प्लॉयमेंटाक लागून अर्बनान वता
आणि रुर्बन मिशन बेसिकली क्रिएट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज आणि किपींग द एस्थेटिक्स ऑफ द विलेज. म्हणजे जो विलेज ग्रीनरी असता ती तशीच दवरून विलेज आनी कशी सेल्फ सस्टेन जातली ह्या बद्दल तो रुर्बन मिशन असता. म्हणजे दे टेक केअर ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, दे टेक केअर ऑफ एड्युकेशन, दे टेक केअर ऑफ प्रायमरी हेल्थ, दे टेक केअर ऑफ इंटरनल ट्रान्सपोर्टेशन, मागीर बजार्स असता, लोकल मार्केट, मागीर शेतकाऱ्यांक कशें प्रमोट करूं शकता ते आसता, वॉटर हार्वेस्टिंग कशें तुमी आनीक वॉटर टेबल आनीक कसो बूस्ट करूं शकता ते. म्हणजे दीज आर देर आर मेनी क्रिएटींग इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लायक स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, लायब्ररीज, हे सगळे प्रोजेक्ट 100 crores प्रोजेक्ट सालिगांवाक अलॉट जाल्लो आसा. पण तो मायकल लोबो जेन्ना मिनिस्टर जालो तेन्ना ही म्हणजे म्हाका सांगपाक लज दिसता की फायल म्हाजी लिपयली गेली, रुर्बन मिशनाची फायलूच लिपयली गेली. केपेंचो रुर्बन मिशन स्टार्ट केलो, हे दोनूय आमी हाडलेले. केपें स्टार्ट केलो, साळगांव बंद दवरलो. मागीर आफ्टर सम टायम आय रोट टू द प्रायम मिनिस्टर. I was an opposition MLA that time. I wrote to the Prime Minister, so and so thing is happening. Very prestigious Dr. Shyama Prasad Mukherjee रुर्बन मिशन which was inaugurated by the Prime Minister. ही स्कीम तुमची गोंयान बंद दवरल्या म्हणून, फायल लिपयल्या म्हणून. सो I got a written letter from the PM's office की we appreciate your following up on the scheme. We will see to it that this scheme will again we'll restart. आणि त्यांच्यानी 35 लाख परत धाडले हांगासर टू फॉर्म ऑल द एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक. आणि नांव पुरतें तेका दाखोवपाक लागून अगेन द फायल वॉज मूव्ड एंड अगेन द फायल वॉज स्टॉल्ड. पण आतां परत ती तेंचे सगळे हे करचे आसता, आयकॅप म्हणून करचे आसता. म्हणजे तेजेर हांवें तेन्ना आसतना आर्किटेक्चर कॉलेजचो प्रिंसिपल, रुया मुंबयचे कॉलेजचे एक प्रोफेसर, मागीर बिट्स पिलानीचो प्रोफेसर, हिस्टोरियन्स फ्रॉम गोवा, सम फेमस आर्किटेक्ट्स फ्रॉम गोवा, मागीर बाकीचे जे प्रोजेक्टर काम करतले एग्रीकल्चर सेक्टरान म्हणा, बाकीचे इरिगेशन सेक्टरान, ह्या सगळ्यांची मिळून टीम करून एक टीम फॉर्म करपाची आसता. आनी देन टीम देन वर्क्स वॉट इज गुड फॉर सालिगांव ऑन हेल्थ ग्राउंड, एड्युकेशन ग्राउंड्स, प्रायमरी सगळे जितले आसता पळय ते सगळ्या ग्राउंड लेवलाचेर काम करपाक. दीस इज वन गिफ्ट टू सालिगांव. दीस इज वन गिफ्ट टू सालिगांव एंड आय वॉन्ट टू वर्क ऑन दीस गिफ्ट. आनी एक ट्रेल करूं शकता, जे हॉकर्स बसता हॉकर्सांक मार्केट आसूं शकता, जावं जे आमचे सालिगांव आमी म्हणटा पळय हो शेतकरी शेताचो सगळो गांव, किपींग दॅट प्रिस्टायन ब्युटी, थंयच्यान शेताच्यान प्रोडक्ट्स कितें घेवन ज्युसीस जावं ऑन द हायवे जेन्ना ड्रायवींग कॉन्सेप्ट इज देर. म्हणजे यू कॅन ड्रायव इन द इवनिंग, सगळ्याक तुमी भोंवून येयले. देन फायनली यू हॅव समथींग लायक ग्लोबल विलेज म्हणून दुबय आसा पळय, ऑन दॅट कॉन्सेप्ट मिनी इंडिया इन गोवा where you have stalls of Tamil Nadu, you have stalls of Kashmir, you have stalls of Gujarat, सगळे स्टॉल्स परमनंट स्टॉल्स आमकां हांगासर मेळटले. आनी भितरले जे लोक काम करतले दोज पीपल वूड बी फ्रॉम सालिगांव. तांचे आसतलेच पण तांकां हेल्प जो भितर जाय आसतलो, बॅकअप जो जाय आसतलो, दॅट वील बी फ्रॉम सालिगांव. सो दॅट इज लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोकल सगळ्यांक बूस्ट मेळटलो. आनी इट इज गोन बी अ ड्रायवींग कॉन्सेप्ट. लोक भायर थारोवन भाजी घेता, भायर थारोवन कितें घेता पळय, दे वील गेट अ प्रॉपर पार्किंग इनसायड, दे वील गेट फ्रेश, यूज टॉयलेट फॅसिलिटीज, यूज रेस्टॉरंट्स एंड देन टेस्ट ऑल दीस एंड ऑल्सो टेक अवे सम गिफ्ट्स फ्रॉम देर. तर दिस इज अ वंडरफूल प्रोजेक्ट विच इज स्टॉल्ड एट द मोमेंट, विच इज स्टॉप्ड. आय वॉन्ट टू वर्क ऑन दीस प्रोजेक्ट. बाकीचे हांवें चर्च ब्युटिफिकेशन म्हणा, बाकीचे सगळी कामां केल्याच, पण आय वॉन्ट टू रियली वर्क ऑन दीस रुर्बन मिशन. सो बिकॉज ऑफ दॅट आय रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ सालिगांव, म्हाका आनी एक परत चान्स दिया. आय रियली वॉन्ट टू वर्क फॉर सालिगांव. आनी एक 5 वर्सां म्हाका दिया. आतां सद्याचें सिच्युएशन जर आमी गोंयांत पळयत जाल्यार कॅन्डिडेट्सांनी पार्ट्यो बदलिल्ल्यो आसा, मागीर नव्यो पार्ट्यो आयिल्ल्यो आसा, लॉट ऑफ फ्री बी प्रॉमिसीस लोकांक केल्ले आसा. ह्या सगळ्या हितून आमचो मतदार गोंयचो खंय तरी कन्फ्यूज जाला. जाल्यार तांकां तुमची रिक्वेस्ट कितें आसा? कन्फ्यूज हांव म्हणटा जावं नाका. आमच्या साळगांवाक कितें जाय, यू एनालायज माय वर्क फॉर लास्ट 5 years, हाव आय वर्कड आनी आमी कितें केलां पळय तें. म्हाका मुद्दम सांगपाक दिसता की हांवें जो एफिडेवीट फायल केल्लो आसा, पीपल तो एफिडेवीट आजून लोकां समोर येवंक ना. लोकां समोर येता फक्त कोणाचे इनकम हॅज जम्प्ड फ्रॉम फॉर 50% ऑर 200%. म्हाजो इनकम हॅज गॉन डावन ऑन द कॉन्ट्ररी. बींग अ मिनिस्टर इन द कॅबिनेट आफ्टर बींग अ MLA, नॅचरली स्वाभावीक आसलें की म्हाजो इनकम सुबेज जावंक जाय आसलो. बट इट इज आय एम मोर ऑफ अ गिवर. हांव जे म्हाजे कडेन कितें येता, माय इनकम, माय सॅलरी ऑल्सो आय डिस्ट्रिब्यूट इट एमंग द पीपल. कोणाक जाय तांकां हांव मदत करता. हेका लागून म्हाका दिसता लोकांनी म्हाका एक दिवचो सिन्सियरली. आज लोक म्हणटा पळय असो मनीस आसचो राजकारणांत म्हणून. आय एम इन दॅट मोड आनी म्हाका चान्स दिया परत. आनी आय वॉन्ट टू रियली वर्क फॉर द पीपल ऑफ सालिगांव. आनी सालिगांवान म्हाका आय गेट, तुमकां सांगलां तशें, आय गेट मेसेजीस, वी आर इम्प्रेस्ड विथ युअर वर्क एंड वी वॉन्ट टू गिव यू, ऑल्दो वी डोंट बिलीव इन द आयडियोलॉजी ऑफ युअर पार्टी,
बट एज अ पर्सन वी वॉन्ट टू सपोर्ट यू. सो दिस कायंड ऑफ अ फिलींग इज देअर इन सालिगांव. लोकां मदीं अशी फिलींग आसा की जयेशाक परत एक 5 वर्सां दिवची म्हणून. आणि कंपॅरेटिवली यू एनालायज, तुम्ही चॅक करात, 4य मतदार आमचे कॅन्डिडेट फुड्यान समोर दवरा, यू चूज. हांव अशें म्हणटा. आनीक यू वील बी यू नो आय विल बी लकी इनफ दॅट पीपल वील चूज मी. आनीक हांव परत मागता लोकां कडेन, हांव हात जोडून मागता लोकां कडेन की म्हाका परत एकदा चान्स दिया म्हणून. आपणे केल्ल्या कामाची पावती लोक आपल्याक दितले आनी आपल्याक जैतिवंत करतलेच अशें तांकां दिसता. तुमकां आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.